नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात आनी आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटरूय आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नाईक गांवकर. आनी एका मनोहर विशया वयल्यान आज आमी सुरवात करतात. जेन्ना मनोहर विशय म्हळां तुमकां विशय कळाच आसतलो, जाचेर अख्खें गोंय सद्याक चर्चा करता, तें म्हळ्यार मोपा विमानतळाचें नांव. आतां मनोहराच्या उपरांत पर्रीकार जाय आशिल्लें काय ना हें किशोर हांव तुका सुरवात करता, कारण पेडणेकार म्हणटकीर ह्या विशयाचेर उलोवपाचो पयलो मान तुका. सो तुमी भाऊसाहेब बिवसाहेब तुमचो आदलो आमदार बी अशें म्हणटाले, लास्टाक ते मनोहर ह्या नांवाचेर येवन थांबले. पूण तितल्याचेर ते थांबलेय ना. म्हणपाले मनोहराचेरच कित्याक थांबले, पर्रीकार कित्याक नाका. सो तुमचे पेडणेकारांचो व्यू कितें? तुवें लास्ट टायम सांगिल्लें आमकां नांवां भितर व्हडलें स्वारस्य ना म्हणून, पूण आतां जें जालां तें जालां आनी वाद जाला तो जाला, बोवाळ पडला तो पडला. सो तुका पर्रीकार जाय काय तुका मनोहर पुरो? ना, एक प्रमोद, एक गजाल म्हणजे एज अ पेडणेकार म्हणून जर तूं विचारशीत जाल्यार त्या नांवाच्या विशयाचेर आमकां काय व्हडलें पडलेलें ना, कारण आमकां खूब विशय आहात ज्या विशयाचें सोल्युशन आमकां मेळपाक जाय. आतां नांवाच्या बाबतींत जर तूं विचारपाचो जालो जाल्यार नांवाच्या बाबतींत ह्या पयलींच्या राउंड टेबलान जेन्ना हांवें म्हाजें मत व्यक्त केल्लें, वैयक्तीक मत, पर्सनल मत, तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव त्या विमानतळाक फावो आसलें अशें म्हाजें मत आसलें. आतां मनोहर पर्रीकाराचें नांव त्या विमानतळाक मेळ्ळें म्हणून आमकां वायट दिसलें काय? तर काय वायट दिसपाचो प्रश्न येना. मनोहर पर्रीकर त्या तोडीचो एक राजकारणी आसलो, तेचें नांव त्या विमानतळाक मेळ्ळें. आतां त्या विमानतळाक मनोहर इतलेंच नांव कित्याक दिलें, पर्रीकर कित्याक ना? आतां जें प्रोपोजल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लीक धाडलेलें, त्या प्रोपोजलान त्या विमानतळाक मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवचें असो प्रोपोजल केल्लो तो. आतां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचेंच नांव त्या विमानतळाक दितलो आसलो हें फिक्स आसलें, कारण एक गजाल म्हटल्यार आयज दोतोर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री जाल्यात ते मनोहर पर्रीकारा खातीर मुख्यमंत्री जावपाक पावले. कारण त्या वेळार जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाली की मनोहर पर्रीकारा नंतर कोण, त्या वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नांवाक ग्रीन सिग्नल दिवपाचें काम मनोहर पर्रीकारानूच केल्लें आनी त्या खातीर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पद मेळ्ळें. आतां ह्या पदा खातीर आयज कितल्या जाणांची कारकिर्द सोंपत येयली, तांकां मुख्यमंत्री जावपाची प्रचंड इच्छा आसली, पूण ती काय शक्य जाली ना. आयच्याय सरकारान म्हणजे ह्या 33 आमदारांनूय कांय आमदार आसात जांकां सदांच त्या मुख्यमंत्री पदाचें सपन पडटा, पूण तें मेळना पद. सो अशें नशिबान जें पद मेळ्ळां प्रमोद सावंताक, तें पद हें केवळ मनोहर पर्रीकारा खातीर आपल्याक मेळ्ळां. ही त्याची भावना जी आसा त्या भावनेंतल्यान तांणी हें नांव दिलें. भावना सारकी जुस्त आसा, प्रॉब्लेम ना, पूण ती भावना मनोहराचेरच कित्याक थांबली? आतां प्रमोद सांगचें जर जालें न्हू, म्हणजे ह्या विशयाचेर एक बरें आतां डिबेट चल्ल्या. लोक म्हणटा मनोहर पर्रीकर कित्याक ना. मनोहर म्हणजे मनोहर पर्रीकरूच कसो, तो आजगांवकार आसतलो. पूण एक मागीर म्हाज्या लक्षांत येयलें की जे पर्रीकराचे खास मनीस आसले ते सगळे पर्रीकाराक मनोहरूच म्हणटाले. पर्रीकार म्हणटाले आमी, मनोहर राजेंद्र आल्लेकर मनोहर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर मनोहर, सतीश धोंड मनोहर, दत्तप्रसाद कोलकर, मनशांची नांव दिली आनी जनता जे म्हणटाले ते दिलें ना. हें कशें जाता? हय, बरोबर आहा तें. जनता म्हणजे तेंच्यांनी डबल म्हणजे एका बाणात 2 पक्षी मारले पळय. मनोहर म्हणजे मनोहर पर्रीकरय जालो आनी मनोहारी म्हणजे मन हरणारें जें एक विमानतळ आसा, ह्या निसर्ग संपन्न मोपा गांवांत जें एक विमानतळ उबें रावलां, तें मनोहारी अशा पद्दतीचें विमानतळ. त्या खातीर कदाचित पंतप्रधानान तसो विचार केला जायत. हसत हसत किशोर येता एक्सप्लेनेशन दिता. तुका पडटा हें वाय दॅट गाडी स्टॉप्ड एट मनोहर? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोद, लास्ट टायम वेन वी डिस्कस्ड हे नांवाचें म्हणून पॉलिटिक्स म्हाका कांयच हें जावंक ना. पूण तरी आसतना एक सरप्रायज दिसता की वाय वी द गव्हर्मेंट स्टॉप्ड एट मनोहर, बिकॉज नॉर्मली इफ यू सी अदर स्ट्रक्चर्स लायक मदानी सल्दाना or other this thing, there is a full proper name given. Now this reluctance to go full with the name is really baffling. You know, either the government is too scared to make a choice between the people who were in the fray, Dayanand Bandodkar, Jack Sequeira,
So you had to pick one, and then you are going to some way antagonize. You had to pick one and you picked half. You picked half. So basically, it's neither here nor there. And Manohar means beautiful, captivating, attractive. So basically, they have gone till the time Prime Minister announced that it is Manohar Parrikar, my dear friend and the son of Goa, and all of that. I mean, otherwise, the outside world would not know. You said that politicians called him as It was open for interpretation. Yeah. So why give half a name? Manohar Parrikar International Airport. It would have made it very clear that okay, you are dedicated it to Manohar Parrikar. Now you stopped halfway. The other side is all this noise which was happening about names. O जावंक जाय, तो जावंक जाय, भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिक्वेरा. ते खंय गेले आतां मनोहर म्हणून घेतले. Is this the end of the controversy? Or Now the controversy is only about Manohar. Yeah. Is it only because of Yeah, now only about Manohar. Others have taken backseat. Now the controversy is only about Manohar. Yeah. So हे कसले आमचे opposition कसले आशिल्ले. So smart, no? now that you have mentioned it, it's very smart. There were 3 names in the fray. Yeah. Okay, and then people are arguing about those 3 names. Suddenly, government decided to only name it Manohar. Yeah. Now we are only arguing about one name. Yeah. Smart strategy. पांडुरंग, तू कितें दिसता ही गाडी तितल्याचेरच कित्याक घडली? हाजे फाटल्यान धोरण आसा, हाजे फाटल्यान स्ट्रॅटेजी आसा, हाजे फाटल्यान कितें आहा? म्हाका दिसना स्ट्रॅटजी विशय आसा म्हणून, पूण स्टेट गव्हर्मेंटान जो सिव्हिल एविएशनाक प्रपोजल धाडलेले भितर मनोहर पर्रीकरांचेंच नांव आशिल्लें. आतां केंद्र सरकारान कसो विचार करून जसो किशोर म्हणटा असो की मनोहर ही म्हळ्यार सुंदर सौंदर्य आशिल्ली एरिया, ब्युटिफूल, आनी मनोहर पर्रीकराचें नांव मनोहर अशें एंगलान म्हाका दिसता केंद्र सरकारान ताचें नांव दिलां. खरें म्हटल्यार हो गोंयचो सन्मान, कारण केंद्र सरकारान मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवप. पयरचे डिबेटीन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना म्हाजी अशी अपेक्षा आशिल्ली की राज्य सरकारान भाऊसाहेबाच्या नांवाचो विचार करपाक जाय, कारण त्यांनी गोंयाक खूब कितें दिलां. आतां अशें न्ही की मनोहर पर्रीकरान दिवना, जाल्यार मनोहर पर्रीकरान आपल्या कार्यकाळान गोंया खातीर जें केलां तें म्हाका दिसना की आनी कोणी केलां आसतलें अशें. प्रत्येक चीफ मिनिस्टराचें काडपाक गेले, प्रताप सिंग राणाचो आमी योगदान पळोवपाक गेले तेजें वेगळें आहा, इंडस्ट्रीज म्हण अकादमी आनी कितें कितें वेगवेगळे गजाली त्यांनी केल्या. सो तशेंच मनोहर पर्रीकरान आपल्या कार्यकाळान दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसतली, गृह आदार आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली, गोवा स्कॉलर स्कीम आसतली, अशें बरे बरे जे सामाजीक योजना हाडल्यो ते मनोहर पर्रीकरान हाडले. मनोहर पर्रीकराचें योगदान जें आसा, जेन्ना संरक्षण मंत्री आशिल्लो तेन्ना त्यांनी लश्करांतल्या हेज्या खातीर जवानां खातीर खुबश्यो गजाली त्यांनी केल्या. आयज ताचें नांव बरें रिस्पेक्टान घेतलें. ताच्या नांवाच्यो अकाडेमीज आसा, ताच्या नांवाचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, गोंयानूय आसा, नॅशनल लेवलाचेर आसा, पुण्या मुंबय सारकेल्या हेजेर संस्था ताच्या नांवाच्यो. सो हो आमचो सन्मान आसपाक जाय आनी आमी ते मान्य करपाक जाय. आतां हो जो हे आसा विचार की मनोहर कित्याक पर्रीकर अशें कित्याक ना म्हणून, किशोराच्या मताक हांव सहमत आसा. म्हणजे वेलिंगकरां पासून ते सतीश जोण म्हण सगळे, आर्लेकर, पार्सेकर, श्रीपाद, सगळे लोक ताका मनोहरच म्हणटाले. तांचो सामको लाड उमेदीचो म्हणजे बीजेपीच्या सगळ्या एकलो गटाचो जर कोण एक लोकप्रिय हे आशिल्लो जाल्यार ताका ते मनोहर म्हणटाले. आतां कांय लोकांक जे सामके हेजे गेला अशें उस्तुरे गेला म्हणटा अशें, ते म्हाका तांकां ते भाई म्हूण नांव दिवपाक जाय आशिल्लें काय असो म्हाका प्रश्न पडला. म्हणजे भाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणपाक जाय आशिल्लें काय कितें म्हटलें मनोहर. आनी हेज्या पयलीं नांवां इंदिरा गांधीचें नांव वयल्यान इंदिरा आवास योजना आशिल्ली, त्याच्या नांवांत प्रियदर्शनी अवॉर्ड ना, अर्द शॉर्टकटूच नांवां ती. अटल सेतू जो आसा, दयानंद सामाजीक, दयानंद बांदोडकर सामाजीक कित्याक म्हणून आसली, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना कित्याक म्हटली, अटल सेतू, अटल बिहारी वाजपेयी सेतू कित्याक म्हणूंक ना ताका, अटल सेतू म्हटलो न्ही ताका. केंपेगौडा बेंगलोरचो, ताचें नांव आनी कितें आशिल्लें, ताका केंपेगौडा ताचें फुडलें नांव जें काडलें आनी तें नांव ताका एअरपोर्टाक दिलें. अशें म्हणजे हाजो वाद जावपाचो प्रश्नच येना. आमी म्हणपाक जाय की आमच्या गोंयच्या एका मोठ्या लिडराचें नांव दिलां, हो गोंयचो सन्मान, हे मान्य करपाक जाय. आमी गोंयकारांनी बेश्टेच वाद तयार खंयच्या विशयान करची न्ही म्हणून सामकें आमकां उमेद आसपाक जाय की आमच्या एका मनशाचें नांव इतल्या व्हडल्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक दिलां, सगळ्या जगाक कळ्ळें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून. ते सोडून मनोहरच कित्याक, पर्रीकार कित्याक ना, तूं म्हणटा कसली बेश्टेच खाच खळग्यांनी वचून फायदो ना. एक जें नांव आसता, हांव तुमकां याद आसतलो, ते सुद्दां जे केंद्रीय नेते आसात ते ताका मनोहर पार्रीकरजीच म्हणटात. काडून पळया रिकॉर्ड सगळें, आनी ते ताका मनोहर म्हणून उलो मारताले. सो तूं म्हणटा की हातूंत भितर उगीच नसतो वाद करनाका. वादूच नासपाक जायना. ते जे सेंट्रल गोवा हेचो लिडर जे आहात बीजेपीचे, ते ताका पार्रीकरजी, मनोहर पार्रीकरजी तशेंच म्हणटाले. तांकां दिसलें आसतलें की उनका नाम ऐसा रखेंगे म्हणून दवरलें नांव. नांवाक एक अर्थूय आसा.
तूं म्हणटा नांवां पॉझिटिव्हली घेऊया गोंयकारांनी घेवपाक जाय. पॉझिटिव्हली घेवया उगीच प्रत्येक गजाली भितर नेगेटिव्ह गजाल नाका. तरी आसतना हांव आतां किशोराक विचारता कळ्ळें तुका की थंय तुगेलो इनॉग्रेशन बी बरें जालें जंगी सारकें आनी तुमगे कांय पेडणेकार पिकार जावन परत गेले आमकां एंट्री दिली ना म्हणून. सो राग आयलो. ना राग इतल्याच खातीर हय. येयलो, राग येयलोच, हय. राग येवपाचोच. कारण प्रत्येक गजालीचो एक इव्हेंट करपाचो जो एक BJP जो कितें प्रकार करता पळय तो इव्हेंट करचो तेंच्यांनी, पूण इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यवस्थीत करचें. जेन्ना तुमी लोकांक पळय थंय एंट्री PM थंय येवपाचो आसलो त्या खातीर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड आसली. प्रत्येकाक एक सेक्युरिटी बॅज दिल्लो. म्हणजे सेक्युरिटी बॅज दिलो म्हणजे तुजी एंट्री फिक्स जाली. तुम्ही सेक्युरिटी बॅज दिवन लोकांक तुमी जे हाडले म्हणजे पेडणेकारांक सगळ्यांक ऑर्डर दिल्ली, सगळे पंच मेंबर जे कोण तेंचे प्रमुख कार्यकर्ते तुमी अमके अमके लोक हाडप तेंच्यानी हाडले लोक. आनी हांगांतल्यान अख्ख्या गोंयसूनय लोक गेलो न्हू थंय विमानतळ पळोवपाक. सो हे जे गोंयसून जे लोक गेले ते VVIP लोक आसले, कोणाचे स्पेशल कार्यकर्ते आसले, कोणाचे तेंच्यांनी खुर्च्यो भरल्यो. खुर्च्यो भरतकूच थंय कितें PMचे सेक्युरिटी खातीर थंय बेश्टी गर्दी काय शक्य जावचें ना. खुर्च्यो भरल्या उपरांत सेक्युरिटीक इन्स्ट्रक्शन केलें आनी कोणाक एंट्री दिवप ना. आता ज्या लिडरांनी त्या लोकांक हाडलेले ते लिडर थंय बसल्या आनी लोक थंय भायर तकतकतात. सो खंयचीय गजाल जेन्ना तुमी वेवस्थीत आयोजन करता तें आयोजन तरी वेवस्थीत करा. लोकांक व्हरोन थंय तकतकावन म्हणजे सेक्युरिटीच्या रिजना खातीर तांकां लोकांक एकाक दोनांक थंय हाडलेले दनपारच्या वेळार आनी मागीर 5 जायसर थंय लोकांक दवरले. सो अशें करूं नाका. इव्हेंट करता जाल्यार ते वेवस्थीत मॅनेज करा. तुमी इलेक्शनां कशी करतात मॅनेज वेवस्थीत, सारकी तुमकां ठपाठप मतां कशी पडटा. थंय तुमी जावं तर 5 मतां पडोंक ना म्हणून चलता तसलें जाना. हांगा 5 मनीस भितर एंट्री ना जाल्यार जाता तुमकां. म्हणजे मतां खातीर तुमी लोकांक फक्त किंमत दितात. ही लाचारी खरो म्हणजे पेडणेकार म्हणून म्हाका लज दिसता. ही आजून मेरेन ह्या आमच्या पेडणेकारांनी ही लाचारी सोडपाची. हे बशी भरून भरून जे राजकारणी व्हरतात पळय हांव पांयां पडटा हेच्या फुडें तरी ती लाचारी बंद करा म्हणून. हे बशी भरता हें भरता आनी तुमी जे बारीक सारीक कार्यक्रम साडयो न्हेसतात हे न्हेसतात आनी वयतात पळय बंद करा. तुमचो फ्युचराचो विचार करा. ही लाचारी नाका. ही डेमोक्रेसी स्वाभिमानान जाता. ही लाचारी न्ही तुवें पेडणेकाराक ह्या इव्हेंटा लागून किंवा ह्या ओकेजनाक लागून म्हळी. म्हाका दिसता ही लाचारी सगळी गोंयकारांनीच बंद करपाक जाय. पेडणेकारांनीच कित्याक ना ती म्हणजे आमी पेडणेकारांनी फुडाकार घेवचो आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी करपा. आनी ती तो मागीर खंयचोय राजकीय पक्ष आसूं किंवा खंयचोय राजकीय फुडारी आसूं जनतेन तांचे मुखार अशी लाचार जावप हें बरोबर न्ही. आनी कित्या खातीर हो प्रश्न येताच. The second question is about the Prime Minister's speech and the visit before we go to the final details of it. And I think all the events, all the Ayurved Congress, the inauguration of the All India Ayurved Institute and Mopa International Airport, I think that went very well. I think the Prime Minister's speech, the points that he raised, the issues that he touched, it was very well prepared, it was very well managed and right chords were touched. Don't you think so? I'll go to Mopa. See, Mopa, again he said it'll boost tourism. Expectedly, you know, we are having a new airport and obviously tourism footfalls will be more, we'll have more visitors. Tourism will be on one side. The second 2 points which is raised, you know, were actually raised by Pramod Sawant himself. One is about employment atle म्हणून, jobs इतले म्हणून. आणि second another point which he raised is about employmenटाचेर तेणी उलयला तें अजून देखून पेडणेकारांक हजम जायना. Because what happens is whatever was issued earlier, what they are saying is jobs which are given are not up to their mark. Now Prime Minister is making a statement. So now we'll have to wait and see whether things will change going forward. Yeah. एक एम्प्लॉयमेंटाचेर जालो आनी खूब गजाली अशें ते उलयला तो. नथींग न्यू ही स्पोकन बट ऑलरेडी द सेम पॉयंट्स रायट कॉर्ड करपाची. आणि तिसरी जो आसा की प्रधानमंत्र्यान थंय एक अशी अनशेड्युल्ड मिटींग घेतली आमदारां बरोबर, इन्क्लुडींग तांकां डिपार्चर टायम वॉज पुश्ड बाय ऑलमोस्ट 20-25 मिनिट्स. आनी त्या BJPच्या आमदारांक मेळ्ळे, चडशा आमदारांक मेळ्ळे. कितें सांगलें ताणें आनी कित्याक मेळ्ळे? म्हाका असो एक विशय जो म्हज्या लक्षांत आयलो म्हणजे कांय जाणां कडेन चर्चा करतना की फुडल्या कांय दिसां भितर मंत्रिमंडळाचे बदल जावपाचे आसा. ताचे कांय संकेत ते बैठकीत दिल्यात म्हणजे जे कितें पार्टी ठरयतली ते मान्य करचे पडटले म्हणून.
दुसरो एक असो विशय जो म्हाका एकट्यान सांगलो असो की कांय मंत्री जे आसात जे एकामेकाच्या अगेन्स्ट वयर दिल्ली मेरेन कंप्लेंट पावयतात तांकां हांवें आयकलां की एक संदेश हेणी दिला पंतप्रधान मोदीन हे जे मतभेद आशिल्ले पार्टी मदीं आनी आजून आसात ते ताचेरूय कांय वेळ ताणें हें केलां की कशें वागपाक जाय कशें रावपाक जाय आमी ते कारण तांच्या कडेन फूल मॅन्डेट आसा आनी हांवें एक म्हटल्यार लोकां कडेन तुमचो जनसंपर्क कसो आसपाक जाय ताचेरूय प्रायम मिनिस्टरान कांय सल्ले दिल्यात हे बऱ्याची हे आशिल्ली बेजिकली म्हाका ताचो परिणाम फुडल्या 2-4 दिसांनी दिसपाक जाय त्या मिटिंगेचो फुडले 2-4 दिसांनी दिसता किशोर कित्याक दिसता ही मिटींग अशी अनशेड्युल्ड मिटींग घडोवन हाडली वॉट वॉज ताचें प्रयोजन कितें आशिल्लें आनीक तातूंतल्यान कितें अचीव जालें बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग दॅट द प्रायम मिनिस्टर डिसायडेड टू स्पीक टू दी MLAs. ना एक म्हटल्यार ह्या मिटिंगेचें प्रयोजन काय नसलें प्रमोद विशय कसो आसलो की मोपा विमानतळावेलो प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत PM दिल्ली वचपाचो आसलो पूण मागीर तेंचो शेड्यूल चेंज जालो आनी दुसरेच दिसा गुजरातचें स्वेरींग इन आसलें सो मागीर ठरलें की डायरेक्ट PM फ्रॉम मोपा डायरेक्ट गुजरात वयतलो म्हणून सो त्या शेड्युलाक लागून जो टायम मेळ्ळो त्या टायमाचो तेणी उपयोग करून त्या आमदार आनी मंत्र्यां कडेन तो संवाद साधलो तेंचे सदांच तूं जर प्रमोद पळयशीत तेंचे एक सदांच एक आसता की तुमी लोकां भितर कायम लोकांच्या कॉन्टेक्टान रावात कायम लोकां कडेन संपर्क दवरून रावप लोकां कडेन रिलेशन अशें दवरात की लोकांक अशें दिसूंक जायना की आपलो आमदार आनी मंत्री कितले दीस जाले नाच सो हें तेंचें धोरण हें आसात आनी तेचीच पुनरावृत्ती PMन तांकां सांगली आतां दुसरी गजाल कायम संपर्कान दवरा म्हणजे कितें की संपर्क बेश्टो गेलो लोकां भितर आनी तूं हाय हॅलो केलो म्हणून जायना लोकांचे भावना लोकांचे विशय समजून घे आतां जशें जयलान सांगलें PMचें भाशण व्यवस्थीत जालें PMन आपल्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तिणी म्हणजे मोपा विमानतळाचो जो गोंयाक फायदो जावपाचो आसा ते बद्दल ते विचारलो आतां म्हाका सगळ्यान लागलें काळजाक लागलें म्हणटात तें चीफ मिनिस्टराचें भाशण चीफ मिनिस्टरान भाशण तडफेन केलें पूण आयज पेडणेकार जो मनीस आसा तो मनीस ते भाशण आयकल्या नंतर इतलो दुखावल्लो आसा उलोवंक शकना कारण आमचोच मुख्यमंत्री कितें उलयतलो आनी उलयलो जाल्यार एक तर रागार जातकूच फुडें कसलेच संदी मेळचे ना कोणाक नोकरेक पूण एक सहन करपाची एक मर्यादा आसता हांव म्हणटा आयज शक्य जालें ना न्हू फाल्यां दितलें म्हणून सांगा परवां दितलें म्हणून सांगा पूण अशें म्हणजे फटींगपणां करूं नाका रोजगार मेळ्ळो चॅलेंज करता हांव म्हाका पळय लोक आमकां फोन करतात पत्रकारांक आमदारांक मंत्र्यांक फोन करिना कितलो रोजगार मेळ्ळो बेकार पडत आसात जशे जशे कॉन्ट्रॅक्टां सोंपतात तशे तशे भुरगे बेकार पडत आसात म्हणजे तुका सांगतलो प्रमोद की लागता मनाक कितें की एक आमचो मुख्यमंत्री जो राज्याचो प्रमुख जेन्ना तेच्या कडेन आमी एक लोक पळयतात तोच एक आशा आसता कितें तरी आमच्या खातीर करतलो म्हणून तो जेन्ना मनीस अशा पद्दतीन तेका जे अधिकारी किंवा थंयसले जे अधिकारी आहेत GMRचे जे माहिती दितात त्या माहितीच्या आधाराचेर जर मुख्यमंत्री उलयता आसत जाल्यार त्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल केला अशें हांव ठामपणे सांगता अँड आय एम रेडी फॉर डिबेट ऑन दीस इशू ह्यो नोकऱ्यो बिकऱ्यो म्हणटा पळय ती सगळी फटींगपणां ह्यो सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचे एका वर्साचे 2 वर्सां तेचे फुडें भविश्य कितें जर मोपा विमानतळा खातीर हांव लायफ लाँग जर म्हाका जर आर्थीक स्थैर्य मेळचें ना म्हाका जर नोकरी मेळची जाल्यार कसल्यो नोकऱ्यो तर त्यो तुम्ही म्हणटले चौपाट हे येतले टुरिस्ट येतले आतांच आमच्या कडेन 15 लाख आमचे पॉप्युलेशन 80 लाख टुरिस्ट येता चौपट म्हणजे फाल्यां 3.5 पटीन जर टुरिस्ट येतले जाल्यार ते करतले कितें रावतले कितें लोकांचे उदीक आयज आमचे उदीक चोरून व्हरत आहा मोपा सो इतके इश्यू आसात हांव म्हणटा लोक तुमकां विरोध करचे लोकांक खरें सांगा पळय तुमी कांयच टेन्शन घेवपाचें ना उदकाचो आमी सॉल्व करया नोकरेचो तुमी टेन्शन घेवं नाका आमी सॉल्व करया आतां एड टुरिस्ट टॅक्सी रजिस्टर म्हणून एड दिल्ली खंय गेली ती एड घेतली फाटी फुडें कितें तू म्हणटा की जे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले त्या मिटिंगे भितर लोकां मदीं वचून हेंका लोकां मदीं वचपाची ताकद ना कारण हेंका लोकां मदीं वचून लोकांक फटोवपाची संवय जाल्ली आहा कारण तू म्हणटा की त्या लोकांच्या प्रश्नांची अजून मेरेन उत्तरां ना लोकां मदीं चला कार्यकर्त्यां मदीं न्हू लोकां मदीं वतात कार्यकर्त्यां मदीं दुसरो इंटरेस्टिंग विशय जो आसा कनेक्टेड टू दिस इज चीफ मिनिस्टर ट्रॅव्हलिंग टू गुजरात इन प्रायम मिनिस्टर्स प्लेन sends a very strong message, isn't it? Yeah, definitely. He is also now, I mean very close to the Prime Minister. Last time also we've seen, and probably that's also a privilege for him to travel with the Prime Minister to Gujarat and in Air India One. Air India One, yeah. So, yeah. Right, Pandran, strong message politically की मुख्यमंत्र्यान म्हटलें जे दिल्ली मेरेन लोक कंप्लेनी पावयतात एकामेकाच्या पळय ताचेरूय पयर
प्रायम मिनिस्टरान हें केलां अशें हांवें आयकलां, म्हणजे म्हाका एका सोर्सान सांगलां तशें. सो आनी तातूंत दुसरें म्हटल्यार हे तूं म्हणटा तातूंतल्यान सगळ्यांक कितें कळपाक जाय तें कळ्ळें आसतलें की म्हणजे परत प्रमोद सावंताक बदलुया आनी हांव मुख्यमंत्री जावचो, तूं मुख्यमंत्री जावचो, हें जें आसा सरकारा मदीं एटलिस्ट किमान ह्या घटने उपरांत तरी थोडे दीस थंड जातले. स्ट्रॉंग मेसेज म्हणतो, पॉवरफुल मेसेज. आनी हांव म्हणटा की दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा तो हायेस्ट म्हणटा तसो तो सर्वाधीक चड काळ भाजपाचो मुख्यमंत्री आशिल्लो नेतो जातलो. इतलो कॉन्फिडन्स हय, हय. आणि दॅट इज तूं म्हणटा इतल्या लेवलाचो मेसेज ताणें आपलें रेग्युलेशन आनी गोंयांत जे स्वयंपूर्ण गोवा सारकी जी स्कीम आसा, आज पंतप्रधान खंयचेय मिटिंगेन नाल्यार जी गोंयचो स्वयंपूर्ण उपक्रम जो आसा ताचेर काडटा. आतां तो कितलो सक्सेस आसा तें देवाक खबर आनी सरकाराक खबर. पूण ह्या स्किमी बद्दल जी सद्या जी लोकां मदीं भावना तयार जाल्ली आसा आनी देशभर सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक वेगवेगळी शिष्टमंडळां येतात गोंयांत त्या हेचो उपक्रमाचो अभ्यास करपाक. सो मुख्यमंत्र्याचें जें इम्प्रेशन आसपाक जाय प्रायम मिनिस्टराचेर तें प्रचंड आसा आनी ताचे कडेन जें बरें रिलेशन आसा हें हेज्या पयलीं ताणें जॉयलान सांगलें अशें 1-2 फावटी आमकां ताजो अनुभव आयलो. म्हणजे व्हेरी स्ट्रॉंग डिसिसीव मेसेज. हय 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 किशोर, स्वता एअर इंडिया वनाक बसून गुजराताक वचप आनी एक बरे भशेन ती इन्सिडंटली आमकां लक्षांत आयलें की जेन्ना गाडी भायर सरली मुख्यमंत्र्याची तेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान तातूंत मुख्यमंत्रीच नाशिल्लो. सो ताजे उपरांत मागीर सुदप जालें की बाबा सीएम खंय आसा आनी मागीर कळ्ळें की तो प्रायम मिनिस्टरा बरोबर ताच्याच विमाना बसून गेला. हाव स्ट्रॉंग इज दॅट मेसेज. म्हाका जर तूं विचारशीत प्रमोद जाल्यार प्रधानमंत्र्या बरोबर सीएमांक प्रवास करपाची संदी मेळप ती सुद्दां गुजराता सारक्या राज्यान म्हणजे बऱ्या पैकी डिस्टन्स आसलेल्यान म्हणजे बऱ्याच पैकी डिस्कशन भितर जावं शकता. तो मान सीएमांक मेळ्ळोच तें जालें. पूण तो गुजराताक गेल्या उपरांत आतां गोंयांत येवन उमेदीन आयज ते मनोहर पर्रीकराची जयंतीची साजरी केल्या. ती उमेद जर तेच्या चेहऱ्या वयली जर तूं पळयशीत जाल्यार पांडुरंग सांगता तसो एक स्ट्रॉंग मेसेज गेला की प्रमोद जी आप डरिये मत, आप ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर अशें कितें तरी ताका स्ट्रॉंग प्रधानमंत्र्यान सांगला. आयज तिणी उमेदीन जयंती विज्ञान परिशद ज्या पद्दतीन सीएमाच्या चेहऱ्याचेर जो उत्साह दिसता त्या उत्साहाचे जर तूं संकेत पळयशीत जाल्यार जशें पांडुरंगान सांगलां की बीजेपीतलो सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री रावणारो मनीस हो प्रमोद सावंतच ठरतलो. तुमकां इतलो स्ट्रॉंग मेसेज ह्या गजालींतल्यान गेलो म्हणून येस सामको. फायनल जॉयल, डू यू थिंक BJP wanted to send some clear messages out of it, and the government wanted to send some clear messages out of these 3 events? Number 1, the development pitch, this is what we are doing. Second, की प्रधानमंत्र्यांचे गोंयचेर लक्ष आसा सदांच उरतलें. आनी तिसरो म्हाका दिसता तो अनएक्सपेक्टेड मेसेज आयलो तो आमी आतां उलयलो तो इज द चीफ मिनिस्टर ट्रॅव्हलिंग in Air India One with the Prime Minister to Gujarat. Do you think whatever from the optics point of view, what the government was expecting to achieve has been achieved? Completely. Whatever they wanted to achieve has been achieved. Whatever message had to be conveyed is conveyed. If you see, all these 3 events have gone seamlessly. Whether it is MOPA, except for that glitch of extra people being stranded outside. I must make a mention of this woman. One lady was actually shouting here, "I'm going to get a jopak na manavi aayla." Amka invite kela. That bite became a viral sound bite. That is even the batch also. Yeah. So that was, except for that one instance, everything was very, very orderly. They have conveyed a message very clear that Goa is in the eye of the center, this thing, and development is going at full pace. So whatever they had to convey, whatever development is thing, on optics they scored well. हांव इतल्याचेर थांबता. अनेक विशय आसात, परत फुडली सप्तकाक घेवन येतले, पण ह्या सप्तकांतलो वेळ सोंपला. ह्या सगळ्या मोपा, मनोहर आनी प्रमोद सावंताची विमानवारी ह्या सगळ्या गजालींचेर आमगे आयचो वेळ गेलो. बट देर आर सम रियली स्ट्रॉंग मेसेजीस कमिंग आउट ऑफ दीस. ती मागीर प्रायम मिनिस्टराचें भाशण आसूं किंवा एअर इंडिया वनांतलो तो मुख्यमंत्र्यांचो प्रवास आसूं हाजे आनी ती बसका आमदारां बरोबरची तातूंत भितर जाल्ली चर्चा, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो कॅमेरा मुखार घडली नात बट बऱ्योचश्यो कॅमेराच्या फाटल्यान घडल्यो ताजे विश्लेशण आनी विस्कटावणी तुमचे मुखार हाडपाचो आमचो आयचो प्रयत्न आशिल्लो. पांडुरंग, जॉयल, किशोर, thanks a lot for participating in this round table. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.